गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी कडल्यान स्थापन केल्ल्या सांखळीच्या रवींद्र भवनान गोयच्या पयल्या सौर उर्जा युनिटाचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी उक्तावण जाले। हाका लागून म्हयन्याक 1.5 ते 2 लाख रुपया विजेचे बिल वाचप शक्य जातले। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। आम्ही 125 किलोवॉटाचो हांगासर सोलर प्लांट रवींद्र भवनाचे रुफाचेर बसोवपाचो इनिशिएटीव घेतला। सो तो आतां ऑलमोस्ट आयज दोतोराच्या हातान हे केल्लें आसा, आमी स्टार्ट केल्लो आसा। तो आतां आमी विथीन 30 डेज तो प्लांट आमचो इरेक्ट जातलो। सो आफ्टर इरेक्शन जाल्या उपरांत जितले जनरेशन जातलें डे टायम तितले रवींद्र भवनाचे इंटरनल कन्जम्पशन जातलें। आनी जर कितें उरलें सरप्लस, जर हॉलिडे डिसान यूज जायना जाल्यार 100% तो डायरेक्ट सगळो इलेक्ट्रिसिटीक वयता। आनी ते म्हयन्याचे द एंड ऑफ द मंथ तेजे नेट बिल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट प्रिपेर करतले आनी जे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करून मायनस एडजस्टमेंट करून टोटल नेट बिल तांकां प्रोड्यूस करता। जर सरप्लस कितें आसतलें ते नेक्स्ट म्हयन्याक कॅरी फॉरवर्ड जातलें नेट मिटरिंगाच्या अंतर्गत। आनी जे तरी सरप्लस उरले द एंड ऑफ द इयर फायनान्शियल इयरान APPC रेटीन तांकां ते पे करता डिपार्टमेंट। सो असो हे केल्लो आसा। सो सादारण जनरेशन जातलें आमचें सादारण एक 80,000 जनरेशन जातलें आमचें टोटल। आनी तेंचें कन्जम्पशन आहा पळय सादारण 1.5 लाख कन्जम्पशन आहा डे टायम आनी नॉर्मल अवर्स आनी पीक ऑफ पीक अवर्सान। सो दोनूय मेळून सादारण आमचे सरप्लस जातले सादारण 30,000 युनिट्स तरी सरप्लस आसतले। ते तांकां इयरली एट द रेट एग्रीमेंट जेन्ना सायन जातलो रवींद्र भवन आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या हेच्या मदीं, सो त्या रेटीन तांकां इयरली एकदां तांकां ते पेमेंट करतले। सो ऑलमोस्ट तेंचें सेवींग मोर दॅन 60-70% तांकां सेवींग जातले इन द इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्पशन। सो असो हो आमचो प्रयत्न आसा आनी तितून खूब कितें सेवींग जाता। इट वील बी लॉंग टायम। सो तेजें लायफूच आसा सादारण पॅनलाचें 30 वर्सां लायफ आसा। सो प्लांट सादारण आनी ताका ऑपरेशन मेंटेनन्स सगळे गेडात करतले फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। रवींद्र भवन तर्फे म्हाका दिसता दोतोराच्या इनिशिएटिव्हान जेन्ना सोलर युनिट आमचे सोलर सगळे घाल अशें म्हणटाले, नरेंद्र मोदीन पंतप्रधानान सांगलें की सोलर आमकां सद्या आतां यूज जावपाक जाय। त्या हातून आमी फुडें सरले आनी गेडा अंतर्गत आमी सोलर रवींद्र भवनान प्लांट घालपाचो तयारी केली आनी त्या प्रमाणे टेंडर जावन ऑन एन एवरेज 60 लाखाचो टेंडर जे सोलर 125 मेगावॉटाचे आमी आतां रवींद्र भवनाक घालतले। ऑन एन एवरेज आमकां इलेक्ट्रिसिटीचें बिल येता एक 2.5 लाख म्हयन्याक येता। सो 2.5 लाख जाले जाल्यार अरावंड 30 लाख सुमार आमकां वर्साक जाताले। पण आतांच्या हातून सोलरान समज जालें जाल्यार 10 लाख आमकां डायरेक्ट सेव जातले। सो ऑन एवरेज 20 लाख वर्साक येतले। हो 10 लाख आमकां नेट सेव जातलो। प्लस जे सकाळी फुडें जी हे येता युनिट ते डायरेक्टली हाका वतले, कित्याक ग्रिडाक वतले आनी ते आमकां एका वर्सान इनबिल्ड जातले। आनी गेडा हेच्या वतीन आमचो सोलार प्लांट घालता। आमच्या रवींद्र भवनची रेवेन्यू जो आहा पळय न्ही हो खूब मोठ्या प्रमाणात, ताका लागून आमी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करताले ते पयशे आमचे 10 लाख रुपया सुमार वर्साक वाचतले। ओके, इट इज 125 मेगावॅटचो प्लांट रवींद्र भवनाच्यान आमी गेडा जे काम करपाक लागला पळय न्हू तो सक्सेसफूल जावपाक लागला म्हणपाक काय हरकत ना। वेगवेगळ्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाचेर ह्याच पद्दतीन सोलार प्लांट घालपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा। आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग टू आमचो वायस चेअरमॅन बाब चिमुलकार आनी एंटायर टीम ताणें इनिशिएटिव्स घेवन हे केले त्या बद्दल।